Abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa settimana la città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città martire della guerra straziante che sta devastando l'Ucraina. Davanti alla barbarie dell'uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi, non ci sono ragioni strategiche che tengano. C'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri. Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella della gente comune che implora la fine della guerra. In nome di Dio si ascolti il grido di chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi. Si punti veramente e decisamente sul negoziato e i corridoi umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro. Vorrei ancora una volta esortare all'accoglienza di tanti rifugiati nei quali è presente Cristo e ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formato. Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace. Aumentare i momenti di preghiera per la pace. Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne profana il nome. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori a una ferma volontà di pace. I-11. Kakut Saradeva, Kakut Korunda Koi, Upon Vaya Deva, Kunya Kusuna
काकुत्सारा देवा काकूत करून दाखोय पोकोन घाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय आतांचे खोल दुखून म्हाका निरोध कोण रेवांतलो काड म्हाका निर्मळ करून उडय म्हजो गुन्यांव सोडून आयज वळखून घेता सदांच म्हजें पातळ तुजे मुखार देवता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता हेनरिक फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. युक्रेन देशा पासत मागुया थंयसर शांती जावंक, झूज बंद जावपाक आनी झुजान जे कोण जखमी जाल्ले आसात, जायते जाण बेघर जाल्ले आसात, जायते जाणांचो जीव गेल्लो आसा, तांकां सगळ्यांक देवाच्या हातान घालुया. आमच्या गोंयान सरकार नवो जावपाचो आसा, ह्या सरकाराचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयज आमची तरणाटी मागतात, सगळीं देवाक भेटयलेल्यो वस्तुऱ्यो आसात तांचे पासत तांच्या जिविताचे, तांच्या सॅक्रिफिसाचे देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांचेर जातले अत्याचार पयस जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, देव जेन्ना मनशांचेर नदर मारता, बो करून जे कोण त्रासान पडलेले आसात, जे कोण उण्या दर्जाचे आसात, तेन्ना विधवांक पळयता, विधवांचेर एक नदर घालता. तशेंच जे कोण आवय बापूय ना जावन सांडलेले आसात तांचेर नदर घालता. तर आमी बो करून आमचे भोंवतणी पळयता आसतना असल्यांक जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकांय कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी भायल्यान घडये जायतें बरें दाखयलां, उतरां बरीं उलयल्यान, वो घडये आमी देवाची पासून पुजा केल्या, पूण ह्या समाजाचे देगेक पडलेल्या भावा भयणां सवे आमी सारकीं जिवंक ना. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरबुद्धीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनांतून कळांत चारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून बागेन सुद्दां सांगवार बरें सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करू, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुजे पवित्र सोबेक सदांकाल तुजी काकलुतीन सांबाळ. मनीस इतलो वसोक की तुजे विणे तो पडटा, देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदामाच्या राजकारभार्यानो, सर्वेस्पराचे उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. धुवात तुमकां, नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेले तुमचे खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात.
बरें करूंक शिकात, न्यायनीत राखूंक वावरात, कोश्टवलोल्यांक आदार दियात, अनाथ भुरग्यांक राखात, विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल, तोरी बर्फा वरी धोवी फूल जातोली ती. जोरी ती तांबडे भिरोण कशी, तोरी कापसा वरी जातोली धोवी. हांव सांगतात ते आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पोर आपले तोंडी हे सांगता. देवाचे उतर हे तुमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. परतून म्हणया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. तुज्या आयदनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होंबी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुतवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबा आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोदताय? जो कोण दिनवासनेच्यो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. उद्गार. तुमची सगळी पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मन घडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगता तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडू नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायत इतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात देखून मंत्रा पत्राची पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्तरांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारू म्हूण तुमी आशेवं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारान कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात. कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका नीत क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां खेरीत संदेश दिता आनी हो संदेश आमकां ह्या प्राचीत काळान आमचें जिवीत नवसरूंक एक आवाज आनी एक उलो. एका तरणाट्या लागीं हांव उलयतालो आनी आमी उलयता आसतना देवाचो गुन्यांव केलो. देवाचो गुन्यांव कित्याक हेंचें कितें सगळें घडटा संवसारांत. आमी मनीस आयज पाड जाल्ले आसात. आमी क्रिस्ती भावार्थी पासून जरी तर पाड जाल्ले आसा जाल्यार गुन्यांव देवाचो. कित्याक देवान आमकां फ्रिडम दिल्लें आसा, सत्या दिल्ली आसा. तेच भाशेन आमी कातोलिक पवित्र सभेचोय गुन्यांव केलो. कातोलिक पवित्र सभेचो गुन्यांव कित्याक दुसऱ्या धर्माचेर नदर मारून पळे. आमी म्हणले कोणूय भावार्थी दुसऱ्या धर्माचे ते आपल्या देवाचेर आड केन्नाच उलयनात. ते आपल्या पाद्रींचेर केन्नाच आड उलयनात. ते आपल्या धर्माचेर आड केन्नाच उलयनात. उलयना जावपाक घडये कारण आसा. कित्याक तांच्या धर्मान जरी तर कोणूय तांच्या पाद्रींचेर वा तांच्या धर्माचेर वा पवित्र पुस्तकाचेर तांच्या आड उलयत जाल्यार तांकां घडये मारून पासून उडयतात ओ तांकां खास्त पडटा. फ्रिडम ना. कातोलिक पवित्र सभेचो आमी गुन्यांव केलो. कित्याक कातोलिक पवित्र सभा सगळी सत्या दिता. उलय जाय तें इतली सत्या आनी ती सत्या हे भाशेन वापरलेली आसा. आमचे कातोलिक आसात ते आमच्या बिस्पाचेर पासून आड उलयतात, पाप साहेबाचेर पासून आड उलयतात, पवित्र सभेचेर आड उलयतात, पाद्रींचेर आड उलयतात. पूण तांकां कोण कांयच करिना, कोण तांकां कांय म्हणना. पूण तांकां फ्रिडम आसा. देवान ही सत्या दिल्या, पवित्र सभेन ही सत्या दिल्या देखून आमी देवाचो आनी पवित्र सभेचो गुन्यांव केलो. घडये आमच्या उलोवपान जो गुन्यांव आमी केलो तो सारको न्हू. तो घडये एक आमचो एक फ्रस्ट्रेशन कशें आमच्या काळजांतलें घडये भायर सरलें हें आमचे मदें डिस्कशन चलता आसतना. आयची वाचपां भाव भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार हें सोत आनीक बरे भाशेन उक्तें करता. देव तरी सत्या दिता. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान देव आपलें उदारपण दाखयता. तुजीं पातकां कितलीं तांबडें लाल भिरोण पासून जायत जाल्यार हांव ती बक्षितलो. पूण बोगसणें मागपाक जाय, चूक मानून घेवपाक जाय. ती केदी व्हडली आसूं हांव ती बक्षितलो. तुमचे मुखार जिवीत दवरता, तुमचे मुखार हें सगळें बरेपण आसा तें दवरता आनी उलो मारता तुमकां. वायट आसा तें सोडात, बरें आसा तें करात, आयकात, समजात, तुमकांच धुवून काडात. वॉश युअरसेल्फ. आनी हें जरी तर करीत जाल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें, आशिर्वाद मेळटलो. तुमकां खुशी आसत जाल्यार म्हजें आयकूंक हेंय आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान. तुमकां जरी तर खुशी आसा जाल्यार येयात, आयकात आनी ही सगळीं बरेपणां तुमचीं जातलीं. हें भाव भयणीनो आमी जाय तें शिकल्या, जाय ते पावटी आयकलां. पूण विचून काडूंक वता तेन्ना आमची असक्ताय घडये आमच्या दोळ्या मुखार वा आमच्या जिविताचेर येता आनी आमी वायट आसा तें सोंपेपणी विचून काडटा. बरें आसा तें विचून काडपाक घडये आमकां अवघड जाता. आयच्या जाबाब स्तोत्रानूय बीन आमी उगडास केला. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आनी प्रवेदाचीं उतरां, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमकां हे देवाची सोडवण सदांच दाखयत आसा. प्रमाणीक आसांक जाय आमी काय ना हो प्रश्न. ह्या पासत आयचें हें स्तोत्र 49वें स्तोत्र. देव उलो मारता आनीक एक पावटी, येयात म्हजेशी. तुमची कर्तुत्वां जीं आसात तीं बरीं नात आनी तुमची कर्तुत्वां बरीं नात तेन्ना कांय न्हू जाल्ल्या भशेन करतात. बो करून आमी घडये कातोलिक हें सगळें शिकल्या उपरांत कांय न्हू जाल्ल्या भशेन करतात. कित्याक कुमसार आहा, मागीर कुमसार जावपाक जाता, पातकां भोगसुपाची आमकां ती सवलत आसा. देखूनच घडये आमची पातको करप आनीकूय घडये एके भाशेन सदांचें कशें जाल्लें आसा, आमकां पडलेलेंच ना. हो भयणीनो हाचेर आमी खरीत भाशेन नदर मारपाक गरज. आनी हाचेर नदर मारून आमी नवसरणीक जो आमकां उलो मारता देव परतून परतून तो उलो आमी आयकूंक गरज. आनी हो उलो आयकता आसतना जे कोण समाजाचे देगेक आसात
बो करून पवित्र पुस्तक आमकां आनी बो करून आदलो करार अनाथ जीं आसात आनी विधवा ज्यो आसात तांचे सवें खेरीत भाशेन हुस्को दाखोवंक आपयता. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. हें करता आसतना फुडें आमचे वडील आसात ते जायते फावटी आमकां शिकयतात ते आपल्याच्या जिवितान करिना. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू खेरीत भाशेन आमकां सांगता हें आमकां कारण वो हें आमकां एक नीब जावचें न्हू आमचें जिवीत बरें करिना जावं की जे कोण शिकयतात, जे कोण पाद्री आसात, जे कोण माद्री आसात, जे कोण आमचे आवय बापूय आसात तेच आपल्या जिवितान करिनात, देखून हांवूय करचो ना. जायते फावटी ही निबां दिल्लीं आमकां आयकूंक येता. तर जेजू खेरीत भाशेन ही निबां कुशीन काड, ते करतात ते करिनाका, पूण तांणी जें कितें सांगलां आनी तें सारकें आसा तें कर. हे भाशेन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक आमकां हो सयेग आसा. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. आमी आमचे दोळे उगडूंक, आमी आमकां मेळिल्ल्यो सवलती आमकां सयेग मेळ्ळ्यात तांचो बरो फोड काडूंक, आमचें जिवीत आमी नवसरूंक, देवाशी येवंक, जे भाशेन आमकां उलो मारला येयात म्हजेशी, धुवून काडात, वायट आसा तें सोडात, बरें आसा तें धरात, हेंच करूंक आमकां हे भेटेन देवाची कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे भोगी सेवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवया. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारीक खोटेपणांतलीं आमकां धुवन काड आनी हे पास्क परबेच्या समयार सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दलबलांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचरगीत का सोय सोय
सर्वेश्वराचे नावी येता सोडवी तुका सोड बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट परगोटुया. तुझ्या कुसाने पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें म्हाका सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही भेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान आमकां सत्या दिल्या. देव आमचे सगळे उदार. देव आमच्यो चुकी समजता आनी आमची असक्ताय मानून घेता आनी आमकां बोगसूंक तयार आसा. येयात, तुमकांच धुवून काडात. येयात, खालती जायात. येयात, अनाथ आनी विधवांची काळजी घेयात, तांचो सांबाळ करात. ही उतरां आमच्या मनान काळजान घेवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक क्षमा तशी आमची पापां मागोस आनी आमकां काळजीत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिलिये संवसाराचे पाप काढतली आमची काकूत कोर. देवाचे शिलिये संवसाराचे पाप काढतली आमची काकूत कोर. देवाचे शिलिये संवसाराचे पाप काढतली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Civia devaci viran, Tazo mogacia calza, Turcoria monarcoci, Pritie camecaci, Civia devaci viran, Turcoria monarcoci, Pritie camecaci, Sui pritimo vostra, Lui devaci rasa, Sui pritimo, Lui devaci rasa, Sui pritimo vostra, Lui devaci rasa, Sui pritimo, Lui devaci rasa. तुजी विस्मिता हांव वर्णिता. तुज्या निमतान हांव संतोश भरीत जाता, आनंदान मुरगोडटा आनी तुज्या नांवांच्या मानाक स्तोत्रां गायता. भोव वर्त्या देवा. प्रार्थुया.
कोनवाड्या बापा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सोत्रायदोरची जी आमची फिरगोजेन दुयेंत आसात, बरी नात आनी कुमन्यांव तांकां घरा हाडपाक जाय, तांची नांवां आजून पासून कोणें दिवंक ना जाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान ती बेगीनूच हाडून दिवची. येता त्या आयताराक आमी ह्या सगळ्या दुयेंतींक कुमन्यांव घेवन येतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया I-28 पेज नंबर 133. I-28. Salve tuce opran, mogato Dio posida, sopra tucia vaika, punace ogodita, salve tuce opran, mogato Dio posida. Tuja vaita, gunace okotita, omia mocha.